GCA इलेक्शनान विपुल फडके आणि चेतन देसाई यांचे पॅनलान 6-0 सीटांनी जिखलेले आसा. टोटल 6 सीटां आसले. सो 6 मतां विपुल फडके आणि चेतन देसाई ह्या पॅनलाक मेळ्ळा. त्यांचे विरोधक जे पॅनल असले ते असले रोहन गांवस देसाईचे परिवर्तन पॅनल. त्यांना 1 सीट सुद्धा मेळूंक ना, पण आख्खे 6 सीट विपुल फडके आणि चेतन देसाई यांच्या पॅनलान घेतले. आता आज सकाळच्यान हे इलेक्शन चालू असले आणि सांजचे 4 काउंटिंग स्टार्ट केले. सो आता रिजल्ट्स आयिल्ले आसा आणि सेलेब्रेशन तुम्ही पळोवंक शकता. फाटल्यान त्यांचे विपुल फडके आणि पॅनलाचे टीम जे पॅनल असले फूल त्यांची टीम हांगा जमल्या GCA ग्राउंडार आणि सेलेब्रेशन स्टार्ट जाल्या. I thank the Almighty. The dream come true. आणि क्लबांक थँक्स करता. ताज्या शिवाय विक्ट्री वॉज नेवर पॉसिबल. कितले टफ आले व्हेरी टफ. बट हांव एज यू ऑलवेज से म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लो. म्हज्या बरोबर क्लब्स आसा. भाव चेतन देसाई, विनोद फडके, अकबर मुल्ला, सूरज लोटलीकर हे व्हडले स्टारवॉर्ड्स. विपुल फडके हांव जाणाशिल्लो म्हजो विक्ट्री वॉज I was confident that I would win the election along with the panel. आशिल्ले बिकॉज स्टार वॉर्ड्स आशिल्ले आनी क्लब सामके म्हज्या बरोबर आशिल्ले. चेतन बाब, लास्ट टाइम तुमचे कॅन्डिडेट हरले बाळू आणि तुम्ही ओपोजीट सायडीन आशिल्ले आणि ह्या फावटी फर्स्ट टाइम तुम्ही वांगडा. फर्स्ट टाइम ना आमी सदांच वांगडा आशिल्ले. फाटले इलेक्शन लास्ट टाइम मातशें बरोबर नाशिल्ले, पूण तातूंत कांय ना. आमी सदांच बरोबर आशिल्ले आनी आतांय रावता आनी फुडें रावता. तुम्ही सांगितले की स्टेडियमाचे प्रायवेटी आसतली हेजेर आतां तुमकां इजी पडटलें गव्हर्मेंटाकडे सगळे पॅनल आयिल्ल्या कारणान ते एक जुटीन काम करतले आनी आमी सगळे पयलीं म्हणजे स्टेडियम बांदतलो जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीचे आमकां परमिशन जाय पडटा आनी तांचे सपोर्ट जाय पडटा. परमिशनां आसा आमचे कडेन, पूण आमी तांच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट घेवन आनी CMान आमकां प्रॉमीस केला की स्टेडियम बांदून दिता. बाळू, तुका कितें म्हणपाचें? सो ह्या फावटी तुजें पॅनल परतन हे पॅनल जे आयला पळय ते पॅनल क्रिकेटीचें परिवर्तन करूंक आयला. कित्याक हे पॅनल म्हाका खात्री आहा की हे पॅनल क्रिकेटी खातीर खूब काम करतले आनी ह्या फुडल्या 3 वर्सांत तुमकां दिसतलें की आमच्यो टिमी कितल्या वयर पावतात. कित्याक हेच्या आदीं तुमी पळयलां अशें कोण थोडे मनीस आसले जेन्ना क्रिकेटीचे पडोंक नासले कांयच, पण हे सगळे क्रिकेट खेळिल्ले लोक आहात जेंच्यांनी हेच्या आदीं क्रिकेटी खातीर काम केलां, तेंच्यांनी मेहनत केल्या, घाम गाळ्ळा क्रिकेटी खातीर आनी हेच्या फुडें ते एडमिनिस्ट्रेशन आनी क्रिकेटी खातीर घाम काडटले आनी क्रिकेट फुडें व्हरतले 100%. सूरज बाबा, आमी समजता की बाळू आणि विनोद फडके एकठांय आसा. तुम्ही ह्या पॅनलान त्यांच्या बरोबर कित्याक आयले? आनी बिकॉज एवरी नाव एंड देन क्रिकेट स्टेडियमाचो विशय सदांच उलयता की तेन्ना आमी सदांच एक असले. ह्या फाटीच एक ना. आमी सदांच बरोबर चेतन आनी आमी पयलींच्यान कितलींशीं इलेक्शनां केल्या, कितलेशे बॅटल वी फॉट टुगेदर. स्टेडियमाचो विशय तुका बायट दिल्ली. स्टेडियमाचो विशय असो आहा की स्टेडियम खंय जावचो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्टेडियमाच्या हातून आसता ते लोकेशन. कित्याक आतां आमची BCCI पळयत जाल्यार 38 एसोसिएशनां आहा. सगळ्यां कडेन स्टेडियम जातलो कित्याक BCCI इज हेल्पिंग देम टू बिल्ड द स्टेडियम. 3 वर्सांनी एक मॅच मेळटली. सो मागीर त्या स्टेडियमाचें कितें करप हो व्हडलो प्रश्न येता. जेन्ना पर्रीकाराक हांव एप्रोच जाल्लो ह्या टेन्युअराक, सो ताणें तो बेश्टो स्टेडियम दिवंक ना, जागो दिवंक नासलो. ताणें जाल्यार आपणें तुका कित्याक दिवचें, तूं स्टडी कर. तेन्ना आमचे GCAचे लोडा कमिटी ते सगळी कन्फ्युजनां चलताली, पयशे नासले. आतां स्टडी करतलो जाल्यार तुवें खंयच्या तरी एजन्सीक नेमचो पडटा. पयशे ना, ते चार्ज करता अबावट 10-15 lakhs. सो कितें करतलो? म्हजो एक लकीली एक फ्रेंड सांपडलो जो अर्ल्स एंड यंगांक काम करतालो. ताका सांगलें अरे बाबा मातशी म्हाका स्टडी कर आनी दी रिपोर्ट. ताणें अनऑफिशियली म्हाका स्टडी जालो. कित्याक ऑफिशियली केल्लो जाल्यार ताका पयशे फारीक करचे पडटले. आमचे कडेन पयशे ना. तो व्हरून हांवें पर्रीकाराक दिलो एंड देन ही वॉज कन्विन्स. कित्याक थंय एरो सिटी येता, सगळीं 5 स्टार हॉटेलां थंय येता.
डेल्टिनाचे सगळे एअरपोर्ट लागीं आसा, डेल्टिनाचे ते एम्युजमेंट पार्क येता, रेल्वे स्टेशनां लागीं सगळे. सो लॉजिस्टिकली आनी बाकीच्या दृश्टीन ती सायट इट बिकम्स परफेक्ट सायट. त्या खातीर ताणें तो जागो आमकां अलॉट केलो एंड वी हॅव टेकन ऑल द परमिशन इन्क्लुडींग एनवायरमेंटल क्लियरन्स. सो आतां नव्या कमिटीन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक मेळपाचें, गव्हर्मेंटा कडेन हें करपाचें, स्टेडियम बांदता ते कोणाचें घर बांदना आनी तो स्टेडियम ही प्रायोरिटीन सगळ्यांनी काम करून करपाक जाय. इलेक्शन येता वता, आतां इलेक्शन काबार, सगळे डिफरन्सीस काबार, 107 क्लब आमचे आनी सगळे आमचे. सो आमच्या मनान कांय ना आनी हे नवी कमिटी आयल्या तेंच्याय मनान कांय आसपाक जायना. आनी दुसरें मुख्य म्हणजे आतां जे जिखून आयल्या पावर म्हणटा ती तकलेन वता, तेंच्यांनी आपले पांय जमनीर दवरून सगळ्या क्लबा कडेन सारकें व्हरून काम करपाक जाय जशें आमी करीत आयिल्ले. त्या खातीर आमचें हें रिलेशन सगळ्या क्लबा कडेन आसलें तें तेंच्यांनी करपाक जाय. हांवें सांगलां तशें आमी पयलींच कॉन्फिडंट आसले जे प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेली त्या टायमार वी हॅव शोन कॉन्फिडन्स एंड दॅट कॉन्फिडन्स आमच्या भितरल्यान बेश्टें येवंक ना. इट इज बिकॉज ऑफ दीस रिलेशन दॅट दीज पीपल हॅव केप्ट विथ द क्लब्स फॉर सो मेनी इयर्स. जे रिलेशन बिल्ड केलेलें आसा त्या रिलेशनान फेथ दाखयला क्लबांनी आनी दॅट इज वाय इट इज अ क्लीन स्वीप फॉर दीस पॅनल. दीस पॅनल हॅज द विजन टू टेक गोवाज क्रिकेट टू अ प्रोग्रेसीव लेवल इन द नेक्स्ट 3 years and you will see a golden period for Goan cricket in the next 3 years. What would you like to say about the Parivartan panel? I would not like to comment, but they are also part. Some of them are part of the clubs. We will take them together as well. See, जेन्ना फुडें वयता, जेन्ना एक कमिटी येता त्या टायमार सगळ्यांक घेवन काम करप आसता. हांवें कालूच सांगलें की आउटसायडर्स आर ट्रायंग टू डिक्टेट टर्म्स टू द क्लब्स. आमी ते फरक पडना आमकां, बट आमी सांगता की 107 जे क्लब आसा, वेदर ते ऑपोजीट पॅनलाचे आसूं खंयच्याय पॅनलाचे आसूं, सगळ्यांक वांगडा घेवन हे पॅनल काम करतले आनी गोंयच्या क्रिकेटीक फुडें व्हरतले. बिकॉज क्लब्स म्हणटा ते GCAचो बॉडी आसले तरी GCAचो सोल म्हणटा ते क्लब्स जे. सो तांकां घेतल्या शिवाय आमी फुडें वचूंक शकना आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन आमी फुडें वयतले. परत कोण येत जाल्यार सांगून आपण ग्राउंड घालपाक रेडी हा बांदपाक घेतलो परत. ना पण आतां जालें न्ही, इलेक्शन जाला, फूल पॅनल येयला, आतां आनी प्रश्न येना कोणाक घेवपाचो. सो जे असले बाकीचे फिल्टर आउट जाला, क्लीन पॅनल येयला, एका विचाराचे पॅनल येयला आनी एका विचाराचे पॅनल येयले म्हणून वयर सकयल कांय जावपाक ना. स्टेडियमा खातीर हे सगळे गव्हर्मेंटा वांगडा मेळोन काम करतले, BCCI वांगडा मेळोन काम करतले आनी नक्कीच स्टेडियम हो प्रोजेक्ट तुमकां दिसतलो. 3-4 दीस तुमचो मेळमेळी जालें का कांय ना आतां आनी कांय ना. सी आदी सुद्दां हांव सांगतालो सगळीच मतभेद आसूं शकता, मनभेद नासतले. सो हे मनभेद ना म्हणून सगळे लोक वांगडा येवन काम करतले. देर वील बी ऑलवेज डिफरन्सीस इन ओपिनियन एंड इट शूड बी देर बिकॉज इन डिस्कशन्स इन डिबेट्स देर शूड बी डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन. बट वांगडा एका प्लॅटफॉर्मार घेवन अंडर द लिडरशीप ऑफ महेश देसाय हे सगळे काम करतले आनी गोवा फुडें वतले. तेजो तुका सपोर्ट जाय पडटा, तो BCAचो जॉयंट सेक्रेटरी सगळ्यांचो सपोर्ट जाय पडटा. BCCI सपोर्ट आसताच, स्टेट असोसिएशनाक म्हणटा तो BCCI सपोर्ट आसताच आनी आमचे रिलेशन BCCI बरोबरूय खूब बरें आसा. हे पॅनलूय BCCI सांगलें तशें गव्हर्मेंटा कडेन मेळोन तशें BCCI वांगडा मेळोन काम करतले. फुडलीं 3 वर्सां पळोवया. तुम्ही पळयतात GNH.